नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राच्या समस्त वीक्षकांका हांव CA सचिन शाणे CA साधक कार्यक्रमाक स्वागत करता सर. आज आमगिलोट्टू मे 2024 अंतू ICAN कल्ला CA फायनल परीक्षेंतू उत्तीर्ण जावन आमिलद्राक CA वेंकटेश प्रभू आसाची हांकां हांव ह्या कार्यक्रमाक स्वागत करता. तशी हांगेल बगे एक किरू परिचय दिवची म्हण जाल्यार हांगेल नांव CA वेंकटेश प्रभू म्हणून हांगेल जन कुमटा जाल्लेलो आसा. हन्नी अत्ता उडपांतू वास्तव्य करून आसाची. हांगेला फुडले शिकवण पुराय BGS कल्चर स्कूल कुमटान जाल्लेलो आसा मिर्जा म्हण गांवांतू. डॉक्टर AV बाळिगा कॉलेज ऑफ कॉमर्स अंतू हांगेला PUC जाल्लेलो आसा. हन्नी PUC जाल्ली कुडले हन्नी CA करूं आयिल्लो आसाची. सो हन्नी हांगेल CA आर्टिकलशिप CA सोनीत शेट्टी उडपीन केल्लेलो आसा. सो हांगेल अन्नाल नांव नागेश प्रभू. हन्नी एक बिझनेसमॅन जावन आसाची. तशीच अम्मा नीता प्रभू म्हणून हन्नी घरकाड्या होम मेकर जावन आसाची. तशी हांकां ह्या कार्यक्रमाक स्वागत करता. थँक्यू. तशी तुमकां बग्गे सांगता म्हणटल्यार पळय CA परीक्षेच्या पास जाल्ल्या रिजल्ट आयला. सो ह्या एक फ्रूट मेळ्ळलो आसा. सो ह्या फ्रूट मेळ्ळलो तेन्ना तुमी घरकाड्याक खूश कशे जाल्ले? रिजल्ट आयले दिवस एक्झॅक्टली मागीर आसा हांव पयले म्हगेले अम्मा फोन केल्ले. अम्माक विशय विकत नाशिल्ले रिजल्टाचे एक्चुली. ओके. सो तिका मस्त खुश जाली पण पूत CA जालो म्हणून घेवन लायक शी वॉज लायक टू हॅपी. कडे नेक्स्ट हांव म्हगेले अण्णा फोन केल्ले. अण्णा फोन केले तेन्ना हांव म्हणलें हॅलो हांव CA वेंकटेश प्रभू उलयता आसा म्हणून घेवन हो हो कोंगी फुल खुश जाला. अण्णाक सपन बी पडलें की हांव CA जाता म्हणून घेवन प्रोबॅबली. सो हांव बी मस्त खुश जाला पर्यंत उठलो काय विशय आयकून. सो फर्स्ट तेचीच ಖುಷಿ ಎಲ್ಲ ಐಕೂನು. ಜನರಲಿ CA ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಜಾಲಿ ಮಲ್ಕೊಡ್ಲೆ घरकड सांगली ಕೊಡ್ಲೆ घरकड चाल खुशी ती नेक्स्ट लेवल वचून आसता. सो खंडित त्या अनुभव कसं म्हणून आमकां गोत आसता. बट ह्या तुमकां खुश मेळ्ळेलो आसता वय. बट हाजे मागशी तुमी कितली काही श्रम पावून आसताची हाजे निमित्त इतली खुशी मेळनासता. त्या श्रमा मागशीची तुमकां कस कसं जाल्ला तुमी एक पाटी संक्षिप्तान सांगीत की आमकां? म्हाका अरावंड CA क्लियर अरावंड 6 years घेतले बिकॉज 6 months बिकॉज ऑफ कोरोना एक्स्ट्रा जाले. सो अरावंड 6 years लागले. सो फर्स्ट हांव शिकिल्ले कुमटान तुजी. सो बेसिकली तेन्ना CA बद्दल कसले आयडिया नाशिल्लो आमकां. बट कशें जालें की म्हणल्यार उडपी दुखून आमकां प्रमोशन म्हणून घेवन एक फॅकल्टी आयलो संतोष कुमार म्हणून घेवन. ताणें आमकां सांगलें CA म्हणून एक कोर्स आसा. सो केल्यार रिस्पेक्ट बरें मेळटा, डिसिप्लीन जाता लायफीक. सो सॅलरी बी बरें उरता उठ म्हणून घेवन. सो हांव एकलो ट्राय करून पळोवया म्हणून. बट द इशू वॉज कोर्स मस्त कठीण आसा म्हणून विशय कळ्ळ म्हाका तेन्ना. लायक इट्स डिफिकल्ट टू क्रॅक बिकॉज ऑफ माय एटिट्यूड. ट्राय कर एक पंत म्हणसले बिकॉज BCom मात्र करून घेवन लायफान तूं कसलें कच पडलें. सो आय थॉट ऑफ डुईंग समथींग डिफरंट देन वॉट पीपल आर डुईंग. सो आनी इशू कसो की म्हणजे कोर्स कठीण बी आनी पास पर्सेंटेज बी मस्त कमी आसा तितून अरावंड 15 to 20% फायनल्स तूं म्हणून ट्राय करया म्हणलें घेवन ट्राय केल्ले. सो तेन्ना बट इशू कसो की म्हळ्यार कुमटान तूं CA कोचिंग नाशिल्लें म्हाका. सो आय हॅड टू मूव आउट. सो म्हाका लागीं म्हळ्यार उडपी आशिल्लें. सो उडपीक आयलो. उडपीन तूं PPC जॉइन जालो फॉर BCom. थंय आमकां CA कोचिंग बी सुरू केल्लें. सो थंय सुरू केलें हांवें कोचिंग. बट कशें जालें की म्हळ्यार बिकॉज ऑफ सम रिजन्स कोचिंग फूल कंप्लीट जालें ना म्हाका. सो आय ड्रॉप्ड आउट फ्रॉम कोचिंग आनी हांव सेल्फ स्टडी सुरू केलें. सो दॅट वॉज अ फेज वेन म्हाका कसले आयडिया नाशिल्ले कोणाल रेफर क्लासेस कसं पळोवका मुगत नाशिल्ले. तेन्ना हांव म्हगेले नोकिया फोन व्हेल्ले आशिल्ले. हांव फूल म्हगेले स्मार्ट फोन व्हेल्ले नाशिल्ले बिकॉज डिस्ट्रॅक्शन जाता म्हणून घेवन. सो दॅट टायम हांव म्हगेले सान नोकिया फोन व्हेल्ले आशिल्ले 2210 आय थिंक. सो त्या फोन वापरचिल्लो. बट बिकॉज ड्रॉप आउट केल्ले क्लासेस देखून सो म्हाका युट्यूबान जे व्हिडिओ पळोवंक आशिल्ले. सो अम्माल फोन घेवन वापस उठपा आयलो आनी हांव म्हगेले फोन अम्मा दिले आशिल्ले त्या पॉयंटार. अम्मान म्हाका तिगेले फोन दिल्ले. कडेर तेजी उठ्ठू क्लासेस पळोवंक घेवन हांवची सेल्फ प्रिपेर करून घेतले फुराची युट्यूबा थ्रूची. खंयची सेपरेट क्लासेस सबस्क्रायब करचे केले नाशिल्लो ऑनलायनान. तूं युट्यूबान कितले व्हिडिओज अवेलेबल आसा तेची केले आनीची आमगेले इन्स्टिट्यूटाचे मॉक पेपर्स, रिव्हिजन पेपर्स, प्रिवियस इयर पेपर्स पुरा रेफर करून गेल्लो. सो बिकॉज ऑफ दॅट सम हेल्प जाले. अँड देवाल देन तूं फर्स्ट अटेम्प्टान तूं फावंडेशन क्लियर जालें म्हगेलें. कडेर फावंडेशनान तूं शिकूंक ओके दॅट कोचिंग जॉइन समा पळोवन जॉइन जावका म्हणून घेवन नेक्स्ट टायम देखून थंय क्विट केलें. क्विट करून विंगड करून जॉइन जालो कोचिंगाक इंटरमिडिएटाक.
बट आय डोंट नो फॉर माय लक ऑर बाय बॅड लक थंय बी सेम इश्यू आय हॅड टू ड्रॉप आउट बिकॉज कोचिंग टायम कंप्लीट जलना म्हणून तांगेर कारण थंय बी ड्रॉप आउट केले बिकॉज आय हॅड प्रायर एक्सपिरियन्स इन फाउंडेशन सो सेल्फ स्टडी को म्हाका गोत्तशिल्लें कशें कशें करका प्रिपेरेशन उठूच म्हणून घेवन आनी म्हाका गायडन्स मस्ट जावपा पडलें ना बिकॉज ऑफ दॅट सो हांव कसं केलें इंटरमिडिएट बी ड्रॉप आउट करून कोचिंग दुखून एक लागी आय थिंक सो 3 months बॅक बिफोर द एग्जाम्स पार्ट पोर्शन कंप्लीट जाल्ले सो सेकंड ग्रुप पोर्शन पेंडिंग आशिल्ले इंटरमिडिएटांतू कंप्लीटली हांवची वाचचे सुरू केले सेम बाय रेफरिंग ऑनलायन व्हिडिओज युट्यूबर खंयचे जेव्हा व्हिडिओ आसता पळय पुरा व्हिडिओज रेफर कर सुरू केले हांवें सो तेची प्रिपरेशन टायम जालें मागीर सेम मॉक पेपर्स एंड ICI पेपर्स वॉट एवर अवेलेबल एंड इंस्टिट्यूट मटेरियल्स ओनली इंस्टिट्यूट मटेरियल्स आमगेले इंस्टिट्यूट मटेरियल आमकां न्हू भगवद्गीता आशिल्ले खंडीत सो त्या सोडून आमी बेरे विंगड मटेरियल्स रेफर करता बेगीनशे रिस्की पडटा बिकॉज इंस्टिट्यूट हॅबिट कसो की म्हणजे चडतो क्वेश्चन्स इंस्टिट्यूट मटेरियल दुखून रिलेटेड कॉन्सेप्ट दुखून विचार सुरू केल्यात रिसेंट टायम्सान बीच सो इंस्टिट्यूट मटेरियल कशें टिकोवन जालें हांव म्हाका क्लियर करून विंगड खंयचे मटेरियल रेफर करचें केलें नाशिल्लो सो दीस वॉज हेल्पफूल फॉर मी सो फर्स्ट टायम आनीक एक कन्फ्युजन कसं की मला एक ग्रुप दिवचे की 2 ग्रुप दिवचे म्हणून घेऊन बिकॉज कोचिंग ड्रॉप आउट केल्या सेल्फ स्टडी करका टाइम बी मस्त नाशिल्लो मागीर कारण सो कसं कर म्हणून एकलो जस्ट डायर कर एक पण पळोवया कसं जाता बिकॉज आय हॅव नथिंग टू लूज म्हणून घेऊन 2 ग्रुपा एक्झाम बरयले पळोवया म्हणून नोव्हेंबर आय थिंक 2020 द अटेम्प्ट ओके त्या अटेम्प्टांतू थँकफुली जस्ट 1 ग्रुप क्लियर जाले सेकंड ग्रुप तू सेट ऑफ ऑन जस्ट 7 marks तू सेट ऑफ मिस जाले मागेले सो सेकंड ग्रुप क्लियर जाले मागेले एंड देर वॉज नो एग्जाम्शन ऑल्सो आय थिंक अकाउंट्स 56 जाले म्हाका सो 4 marks मागेले एग्जाम्शन चुकले सो देन 2021 तू रिजल्ट जाले जानेवारी बट एज यू नो मार्चांत कोरोना आयले सो मागीर स्टडी थंय एक ब्रेक जाले I was supposed to give the attempt in May 2021, but maka instead because exams mukar ghale because of the corona and all. Megel next attempt maka November 2021 nant mele. Next attempt. So that attempt am baslo chill jambar happen ta. Because I had already prepared. Maka idea ashile kis prepare kar ka म्हणून. So and maka sufficient time bhi mele because of corona prepare जायचे. So preparation केले chill jambar exam बरले काही टेन्शन घ्यायचे केलं नाही पण पोळो कसं जाता म्हणून घेनो देव असा मेगेल श्रम हांव केल्या म्हणून एक्झाम बरें जावचे न्हू सो थँकफुली त्या अटेम्प्टान मेगेल एक्झाम क्लियर जाले एंड देन द क्वेश्चन वॉज वेर टू जॉइन आर्टिकलशीप टायमार कसं जालें की म्हळ्यार म्हाका बेगीनशें टिचिंगांत इंट्रस्ट आशिल्लें सो द वन गूड थिंग वॉट हॅड हॅपन टू मी वॉज हांव खंय कोचिंग घेतलें पळय थंय मागीर लॉ फॅकल्टी आशिल्लो CA सोनीत सर ओके सो ताका पळोवन इन्स्पायर जालां टिचिंगा विशयांत सो हांव ताका अप्रोच जालो ताका विचारलें तू गेल्यानंतर आर्टिकलशीप करीत की म्हणून बिकॉज ही वॉज इन टू प्रॅक्टीस ऑल्सो सो ताण म्हळ्यार अडना आमी वेकेन्सी आसा तू ह्या विता म्हणून सो ताका गेल्यानंतर आर्टिकलशीप जॉइन जालो हांव डिसेंबर 2021 सो तेन्ना देखून आर्टिकलशीप सुरू केल्लो हांवें एंड सो ही वॉज लायक आर्टिकलशीप फेज वॉज रियली हेल्पफूल फॉर मी ह्या विशयान बिकॉज आय वॉज हिज सेकंड आर्टिकल हा ताका दुसरो आर्टिकल आशिल्लो सो म्हाका फर्माचे उट्टू रिस्पॉन्सिबिलिटी मेगे वेरायले बिकॉज विंगड म्हाका मस्त स्टाफ ना आशिल्लो ऑफिसान त्या टायमार त्या फेजान आनी तेन्ना कोरोना बी चलता आशिल्ले सो ताकाची कोरोना फेज आशिल्ले निमित्त आमकां वर्क फ्रॉम आशिल्ले सो बेसिकली ऑल द वर्क्स वॉज हँडल बाय मी ओनली सो म्हाका फर्मांत आशिल्ली उट्टू फिल्डांत एक्सपोजर मेळ्ळें एक पण एंड बिकॉज द सेम थिंग वॉज हेल्पफूल इन द फायनल्स ऑल्सो बिकॉज म्हाका उट्ट एक्सपोजर आशिल्ले सो म्हाका आयडिया आशिल्ले प्रॅक्टिकॅलिटी ऑफ द things what I'm reading. So makka pura exposure thai mein sod lekka banta. So it was a better thing for me. So same way makka side by side teaching opportunity saran dichure kele ekekachi. So makka ekan teaching achilo sangta chilo teaching achilo. So I was able to teach people also. And because of that makka त्या experience निमित्त टीचिंग करचे निमित्त स्टुडंट्स शिकोवंक म्हाका बी शिकचे मेळचे नवे नवे कॉन्सेप्ट्स द वे ऑफ अंडरस्टँडिंग डिफरंट थिंग्स डिफरंट कॉन्सेप्ट्स सेम केस हांव मागीर फायनान्स एप्लाय करचे ट्राय केले सेम म्हाका बेनिफिशियल जालें ताका ते सेम कॉन्सेप्ट करेक्ट सो अशी करून न्हू फायनल्स आय थिंक हांव मागीर नोव्हेंबर 2023 फर्स्ट अटेम्प्ट दिल्ले अराउंड 5 to 6 months ऑफ म्हाका स्टडी लीव मेळ्ळी आशिल्ली सरा कडच्यान ओके सो त्या पिरियडान तूं वाचलो बट दोन क्लियर जालें ना गेले बट थँकफुली आय हॅड एग्जाम्शन इन ओपन बुक आमकां ओपन बुक आशिल्लें फर्स्ट सिलेक्टिव्ह तातूंत म्हाका एक एग्जाम्शन आयिल्लें आनी खंयच्यान एग्जाम्शन आयिल्लें क्लियर जालें नाशिल्लें एंड मे अंत बरयलें मे अंत बिकॉज ऑफ एग्जाम्शन एंड ऑल मागीर एकदम क्लियर जालें दोन ग्रुप एका अटेम्प्टान क्लियर जालें मागीर सेकंड अटेम्प्ट तुमकां नोव्हेंबर 2023 तुमी एक फायनल अटेम्प्ट दिल्ला आनी मे 2024 एक अटेम्प्ट दिल्ला सो त्या दोनी हांतून तूं इंस्टिट्यूटाच्यान पेपर फूल चेंज केल्लो आशिल्लो सो त्या टायमार तुमकां एक्सपिरियन्स कशें आशिल्लें तेन्ना 8 पेपर आशिल्ले आतां 6 पेपर जाल्ला प्लस दोनी सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल आसाची
ताजे बग्गे तुम्ही कशी सांगताची? इन्स्टिट्यूटान एक बरें काम कसं केलें की म्हळ्यार आशिल्ले पोर्शन्स रिटेन करून न्हू 2 पेपराक सेल्फ फेस मॉड्युल्सांक शिफ्ट करून दवरल्या. सो बेनिफीट कसं की म्हळ्यार 8 पेपर वाजिले आशिल्ले हांवें, लायक आय हॅड प्रिपेर्ड फॉर ऑल द थिंग्स. सो इट डज नॉट बॉदर मी मच. सो म्हाका मस्त टेन्शन जालें ना. म्हाका प्रॉब्लम जालें मेन म्हळ्यार ऑडिटिंगान, बिकॉज ऑडिटिंगाचे ऑलमोस्ट कंप्लीट सिलेबस चेंज केले त्यांनी. एथिक्स पोर्शन एक सोड न्हू, बाकी पुरा पोर्शन चेंज केले. सो इट वॉज लायक हांव फर्स्ट स्क्रॅच देखून सुरू करता वाचचें म्हणून. सो ताका तें एक म्हाका बेगीनशे इश्यू जाले ऑडिटिंग, आनी बिकॉज ऑडिटिंग वॉज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट इन फायनल्स, बिकॉज तांणी की वर्ड्स एक्सपेक्ट करताची. सो आय वॉज लायक बिट लोअर इन दॅट. सो म्हाका बेगीनशे ऑडिटिंगान टफ जालें. सोडल्यार FR जावं SFM जावं खंयचे इतलें टफ पडलें ना, बिकॉज पोर्शन्स ऍड केले सोडल्यार बेगीनशे तें कवर करीत ते सफिशियंट टायम मातशें मेळकन कवर करचें. सो म्हाका आरामसे कवर करचे जालें पोर्शन्स. सो मस्त म्हाका टेन्शन जालें ना. तें एक इन्स्टिट्यूटान बरें काम केलें कसं की म्हळ्यार पोर्शन्स मस्त चेंजेस केले नाशिल्ले न्यू सिलेबसान. सो म्हाका तें बेगीन बेनिफिशियल जालें. सो तुमगेल्या आतां थियरी पेपराक आनी प्रॅक्टिकल पेपराक तुमगेले अप्रोच कशें आशिल्ला? प्रॅक्टिकल पेपरान तूं हांव म्हणजे कसं की म्हळ्यार प्रॅक्टीस मोर एंड मोर. दॅट इज द ओनली वे आउट. बिकॉज कितलें आमगेले ब्रेनाक गोत उरता तितलें आमी हाता बी गोत उरता आन्सर बरचे एग्जाम हॉलांत. सो इट बिकम्स मोर इम्पॉर्टंट. कमिंग टू थियरी पेपर, थियरीन हांव बेगीन पयले 2 वीक फ्रॉम माय फाउंडेशन डेज लॉ जावं इंटरमिडिएटांत आमगेले स्ट्रॅटेजीक मॅनेजमेंट ऑडिटींग पुरान बेगीन वीक हांव. म्हाका थियरी इतले कशें बिकॉज इन्स्टिट्यूटाचे हांव कशे आशिल्ले कीवर्ड्स म्हाका रूड आशिल्ले मेगेल ओन वर्ड्स आन्सर बरोवंक न्हू, विच वॉज नॉट बेनिफिशियल फॉर द एग्जाम्स. सो मेगेल चडचो कॉन्सन्ट्रेशन कसं केलें की म्हळ्यार फायनल्स टायमार कीवर्ड्स अटकूंक विचार. सो हांव बुक्सान पुरा कीवर्ड्स बरोवन आशिल्लो, खंयचे खंयचे इम्पॉर्टंट हायलायट करता आशिल्लो, नाजाल्यार टॉपार बरोवन दवरचे कीवर्ड म्हणून न्हू. सो दॅट म्हाका नेक्स्ट टायम करता जाल्यार हेल्पफूल वाचचो रिविजन करचे टायमार बीन हेल्पफूल जावं म्हणून. थँकफुली मागीर तें अप्रोच बीन काम करून न्हू क्लियर जालें हॅपन ऑडिट पेपर. सो तुम्ही म्हणचे प्रकार थियरी पेपराक तुमगेले स्ट्रॅटेजी कसं आशिल्ली म्हणल्यार आमी जाल्ले तितले कीवर्ड्स आमी आन्सर्स इनकॉर्पोरेट करता. ताका म्हणले कुडले आमगेल्या आन्सर रायटिंग केपेबिलिटी इवन दो आमकां विशय गोत आसल्यार त्या एनहान्समेंट येवन येता. सो तेन्ना मला एक प्रोफेशनलिझम येता म्हणून तुमी सांग लायक विशय तशी मागीर विंगड तुमगेल्या आर्टिकलशिपाचे एक्सपिरियन्सा बग्गे सांगता जाल्यार. सो आर्टिकलशिपाक कोवीड टायमार जाल्ला तेन्ना तुमी म्हणला सो आमी पुरे एक पाटी सगळ्याची प्रोसेस सगळ्याची जगत्यारी प्रोसेस सगळे चेंज जाल्लो आसा. बट स्टील त्या टायमार तुमी वाजूचे तुमी कशें कोप अप करतलेची? हांव एक्चुअली आर्टिकलशिप सूर जाता तशी वाचचें सूर केलें नाशिल्लें एक्चुअली. आय थिंक म्हाका सरान एक पंत जस्ट इन बिटवीन बिकॉज वर्क प्रेशर बीन कमी आशिल्लें. सो म्हाका डिसेंबर 2022 एक रज दिल्लें फूल कंप्लीट 1 month तूं लीव घे बिकॉज तुगे जुनियर्स तुगे काम पळोवंक येता त्या टायमार. सो तूं बेगीनशें ट्राय कर बिकॉज तुका मेन टायमार तुका सीजन म्हणल्यार तुका इन केस तुका रज दिवची जावची ना. सो त्या टायमार तुका कॉम्पन्सेट जाता हेर लिव्स म्हणून म्हाका डिसेंबर 2022 तुजी रज दिल्ले. सो हांव त्या टायमार लॉ आनीची SFM कंप्लीट करून घेतले एक सिंगल मंथान. तूं फूल सिलेबस कंप्लीट केला लॉ आनीची 2 पेपर्साचे SFMचे कडे. रिमेनिंग लीव म्हाका मेगेले 2023 तूं जुनान दिल्ले सरान. सो फ्रॉम दॅट टायम आय स्टडीड ऑन इन अ फूल फोर्स. सो म्हाका त्या टायमार दिल्ले. बट ड्युरिंग आर्टिकलशिप म्हाका मस्त वाचचे टायम मेळना बिकॉज आय हॅड टू मॅनेज माय वर्क अँड ऑल्सो हांव मदीं मदीं टीचिंग करचे वता आशिल्लो. सो म्हाका बेगीनशे वर्क चड पडचिल्लो. सो म्हाका वाचच्याक सफिशियंट टायम मेळनाशिल्लें. सो आय थॉट आतां सूर करून अर्द करचे बदलाक एक पण फूल फ्लोन सूर केल्यार बेटर म्हणून हांव बेगीनशे स्टडीसाक सायडलायन्स दवरता आशिल्लें त्या टायमार. लायक तशें जाल्यार तुमी म्हणचे प्रकार एका पाटी एका फूल स्ट्रक्चर बसून तुमी तशें कंटिन्यू करून कंप्लीट करचे त्या बेटर म्हणून तुमी सांगता. ओके लायक विचार मागीर अनेक सांगता म्हण जाल्यार तुमगेल्या आर्टिकलशिपान तुज्या खंयचे तुमी काम करून आसताचे त्या तुमकां फायनल एग्जाम्सांत यूज पडलेलाच की? रियली म्हाका एक्चुअली आर्टिकलशिप एक्सपोजर मी सुमार हेल्प जालें मेनली इन GST आनीची इनकम टॅक्स आनीची FR. ओके FR मस्ट बेनिफिशियल ना बिकॉज वी हॅड नॉट मच वर्क इन FR इन डेज. बट GST आनीची इनकम टॅक्स वॉज रियल बिकॉज आमगेल फॉर्मान मेन काम आमकां आशिल्लें GST आनीची इनकम टॅक्साचे. आनी ते हातून तूं ग्राउंडान तूं काम केलें आसा GST रजिस्ट्रेशन जावं फायलिंग्स जावं कसले उरो असेसमेंट हँडल करता जावं. सो म्हाका एक क्लियर आयडिया आशिल्ली GST कशें काम करता म्हणून. वेरएज इंटरमिडिएट आसतना आमकां मागीर आर्टिकलशिप जालें नाशिल्लें. सो म्हाका इतलें क्लियर आयडिया नाशिल्ली
त्या फिल्डात. बट फायनल जाईल तशी आमकां इन्स्टिट्यूट एक्सपेक्ट करता कसं की तुमकां डीप नॉलेज उरका म्हणून ईच सब्जेक्टान. सो म्हाका एक्चुअली प्रॅक्टिकल लायफाचे एक्सपिरियन्स आशिल्ले निमित्त आर्टिकल शिकपान तूं म्हाका जीएसटी आनी इन्कम टॅक्सान मस्त हेल्पफूल जाले. रिमेनिंग फिल्ड्सान तूं ऑडिट बी एक्चुअली हेल्पफूल जाले बिकॉज आमकां स्टॅट्युटरी ऑडिट मस्त आशिल्ले. सो आमकां ते बी हेल्पफूल जाले बट नॉट टू द एक्सटेंट विच जीएसटी आनी इन्कम टॅक्स हेल्पफूल आशिल्ले त्या एक्सटेंटाक. ओके. सो तुम्ही मागीर सांगचे म्हणून जाल्यार तुमगेल प्रकारात केलो चेडवाल मनान कन्फ्युजन्स आसता वेदर आमकां कोचिंग मॅन्डेटरी की कोचिंग नाकाची की ही कोचिंग घेतल्यार खंयच्या टायमार घेवका म्हणून सिन्स तुमकां मुखारसून एक नमे स्टडीचे हंत वच्चे इंट्रस्ट आशिल्ले मेळटा सो दॅट तुमी चेडवाक कशें तें मार्गदर्शन दिताची देख मुखारसून कोणें सीए घेता म्हणून जाल्यार ताका खंयच्या टायमार करका कशी करका म्हणून तुमी कशें सांगता त्या विशयार. फर्स्ट ऑफ ऑल कोण कोचिंग चूज करका. See, I would like to bifurcate them in two parts. First people कशें की म्हळ्यार तांकां they know की तांकां मॅनेज कशें जाता म्हणून. They are too confident that they know that they can manage by on their own. So असल चेडवान it's better that they go for self study. But there are some people who don't have much idea how to manage things. So तांणी कोचिंग गेल्यार कशेंच की म्हळ्यार कोचिंग इन्स्टिट्यूट आयडिया उरता स्टुडंट्साक कशी गायड करता म्हणून. सो तेन्नाच पळय कोचिंग बेटर जाता तसो चेडवांक. So for me, coaching was initially beneficial, but because foundation आमकां coaching अर्धमर्ध केले, so म्हाका confidence नाशिल्लें की coaching continue केल्यार मागीर पास येत की नाय पण. So हांव ड्रॉप आउट केल्ले. So from that time म्हाका कळ्ळें की that okay, I can manage my own. So म्हाका so त्या confidence आयले त्या टायमार. सो स्टुडंट्स इनिशियली आय थिंक तांकां आयडिया उरची ना की तांकां मॅनेज करीत की ना की म्हणून. बट गोईंग फॉरवर्ड दे कॅन ट्राय टू मॅनेज देअर ओन थिंग्स. सो डिपेंड्स. फायनल्सा बी आतां हांव कोचिंग घेतलें नाशिल्लें. हांव फूल सेल्फ स्टडी युट्यूबान कितले विडियो अवेलेबल आसा त्याची विडियोज दवरून घेवन हांव ट्राय केले क्लियर करचें. सो मागीर क्लियर जालें देवाल दायेंत. सो तेचीच सो दे कॅन ट्राय टू डू इट. अँड वेन टू टेक कोचिंग सी आतां बिकॉज इन्स्टिट्यूटान तूं कशें केलें की म्हळ्यार पीयूसी लेवलार कोचिंग अवेल करीत बिकॉज आमगे टायमार की पीयूसी कंप्लीट जाल्या नंतर कोचिंग घेवपाक पडचिलें बिकॉज आमकां तेन्ना एलिजिबिलिटी नाशिल्लें. एक्झाम बरोवंक आमकां कंपल्सन आशिल्लें. बट आतां कोर्स बीन स्ट्रक्चर चेंज जाल्या निमित्त पीयूसी एक्झाम बरोवचे पयलीं बी जनरली एक्झाम तांणी बरोवचे सोडटाचे की मे अटेम्प्ट फर्स्ट मेळटा. सो इट्स बेटर दॅट पीयूसी बशी कोचिंग केल्यार बेस्ट बिकॉज फाउंडेशन अशें सुमार सब्जेक्ट आसा पळय पीयूसी बी सेम आसा. सो इट हेल्प्स ऑन बोथ द एंड्स. सो सीए आशिल्ले एक्सपर्टायज तुम्ही पीयूसी यूज केले पीयूसी बी क्लियर जाता ऑन द सेम एंड फाउंडेशन हेल्पफुल जाता तुमकां. सेम पीयूसीन तू लॉ सब्जेक्ट ना बट फाउंडेशन लॉ आसा. सो इट्स समथिंग एडिशनल टू पीयूसी रायट. सो तुमकां एक्स्ट्रा नॉलेज बी मेळटा बट it might not be too much beneficial for PUC. Correct. But it doesn't matter because initially foundation जाल्या नंतर intermediate law ची मेन जाता आमकां. So law एक एक्स्ट्रा उरता सब्जेक्ट. सो म्हळ्यार अकाउंट्स मॅथ्स आनी ची इकॉनॉमिक्स पुरा पीयूसी हेल्पफुल जाता. सो फाउंडेशन पीयूसी बशी केल्यार बेस्ट कोचिंग म्हळ्यार आनी तो आनीक बेस्ट कित्याक म्हळ्यार तांकां एक आयडिया उरता की स्टुडंट्साक कशी गायड करका खंयची डायरेक्शन आप व्हरका म्हणून तांणी बिकॉज दे हॅव टू मच एक्सपिरियन्स इन दोज फिल्ड्स. करेक्ट. दॅट्स वाय. तशी मागीर आतां तुमगेला उलयता म्हाका कशें कळ्ळां म्हणल्यार आतां कोचिंगान तूं तुमकां म्हणटाच की मस्त ह्या एक्सपोजर मेळटा आनी एक हें जाता म्हणून. बट सेल्फ स्टडी आनी हंत मध्ये आयल्यार एक कसं दिसता म्हळ्यार सेल्फ स्टडी करतल्यांक एक नमुने एक आयडिया आसना खंयची इम्पॉर्टंट आसता खंयची इम्पॉर्टंट आसना म्हूण गत आसना. आनीक कशें म्हळ्यार कोचिंगान तूं एक फ्लोअर एक पाटी सगळ्याची शिकोवन थंय सोडताची. सो सगळे पोर्शन कंप्लीट जाता. वेरएज तुमगेले सेल्फ स्टडी करता म्हणून म्हळ्यार ते कंप्लीट करूं जायना. तशें तांकां तुमी कसं गायडन्स दिताची. त्याची मेन डिफरन्स कसं की म्हळ्यार कोचिंग आनी सेल्फ स्टडी तो टायम. बिकॉज कोचिंगाक अकॅडमीचा गोत उरता की कितले भितर पोर्शन्स कंप्लीट करता म्हणून. बट वेर एज सेल्फ स्टडीन तूं आमकां मेन टायम वच्चे खंयचे व्हिडिओ पळोवका खंयची फॅकल्टी रेफर करका त्या इश्यूसा निमित्त बेगीनशे टायम कंज्यूम जाता. बट सेल्फ स्टडी किंत ताकाच कोचिंग सुपिरियर बिकॉज की तुमगे बेगी पोर्शन कमी जाता अँड यू गेट सफिशियंट टायम टू रीड ऑन युअर ओन. बिकॉज कोचिंगान शिकले नंतर तुम्ही एक्झाम पास जाता म्हणून नाही. कोचिंग आमगेले हार्डवर्क कसा की म्हळ्यार आम्ही बसून वाचका पडटा पुरा एक पण. सो तुमगे पोर्शन्स इन केस बीग कंप्लीट जाले कोचिंगा निमित्त तुमकां सेल्फ स्टडी टायम मेळटा बेगीनशे करचे. तेन्ना सेल्फ स्टडी केल्यार पळय कोचिंगाचे एड ऑन निमित्त तुमकां बेगीनशे एक्सपर्टायज जाता ईच सब्जेक्टान तूं तें एक तुमकां बेनिफिट जाता. आनी कोचिंग अकॅडमीचा गोत उरता की खंय खंय कॉन्सन्ट्रेट करका बिकॉज दे आर लुकिंग एट यू एज ईच इंडिव्हिज्युअल. सो तांणी तुमकां ते फील ओके यू आर वीक इन दिस वीक इन दॅट आनी तांगेले एक्झाम्स उरताची क्वार्टरली बेसीस ऑर मंथली बेसिसारी. सो तुमकां सेल्फ असेसमेंट जाता कशें कशें करीता म्हणून. आतां सेल्फ स्टडी केल्यार आमकां पेपर चेक करचे कोणाक कळना. आतां आमी एक्झाम बरयल्यार आमी चेक करचे पडटा देन देर विल बी अ बायस इन द करेक्शन. बट कोचिंग अकॅडमी लोकांना चेकिंग केल्यार तांकां गोत उरता ओके ह्या फिल्डान चुकता
हांग समकरका सो तांगेर तें गायडन्स मस्त बेनिफिशियल जाता तुमकां मुखार वताच. सो तुम्ही म्हणचे प्रकार कोचिंग केल्यार बेटर सो दॅट तांकां एक नमुने इनिशियल सगळेच बच्चे पुश मेळटा. सो सबसिक्वेंटली कशें म्हणल्यार तांकां थोडे टायम मेळटा की ओके तांकां खंयचे सेल्फ असेसमेंट करून खंयची एरिया तांणी वीक आसाची सो त्या एरियान तांणी आनीक थोडे एम्फसीस करून सगळे पोर्शन्स कंप्लीट करचे की एक सगळे तांगेले करिक्युलम कंप्लीट करता जाल्यार त्या बेनिफीट मेळटा म्हणून. ओके ते चांग विचार तशें. मागीर तुमगेल्या ह्या CA करता आसतना जनरली एक मोनोटोनस चडा वजेन वाजयता आसताची करता आसताची एक CA म्हूण सांगून हें करता आसताची बट त्या टायमार तुमी टायम कशें स्पेंड करतले लायक अदर दॅन CA तुमी थोड्याची सोशल मिडिया की एक तुमगेल्या हॉबीज की कशी परस्यू करतले. CA कोर्सान मेन प्रॉब्लेम कसो की म्हळ्यार एज यू सेड वन्स यू एंटर द कोर्स आमकां कशें की म्हळ्यार हेची उठूची लायक वी डोंट लुक हियर एंड देर टाइम मस्त इश्यता ह्या कोर्सांत एंड इट समटाइम्स इट इज रिक्वायर्ड बट केन्ना की म्हळ्यार एग्जाम्स मस्त क्लोज आसतात लेट्स से 1.5 months बिफोर एग्जाम्स त्या टायमार इट्स बेटर दॅट यू कॉन्संट्रेट होली ऑन एग्जाम्स बट बिफोर दॅट वेन यू आर स्टडींग फॉर युअर मेन एग्जाम्स त्या टायमार इट्स बेटर दॅट बेगीनशे सायड कोर्स करचे. आय वूड से ड्युरिंग माय टाइम इंटरमिडिएट आसतना हांव PGंत आशिल्लो उडपीन ओके सो त्या टायमार मेगेल एक्झॅक्ट रुमा भायर टेरेसा वयर PG बाकी चेडूंक क्रिकेट खेळत आशिल्ले पेपर बॉलांत हांव वाचचे बशिल्लो फुल कॉन्सन्ट्रेशन म्हाका एक नमून वचचे न्ही खेळच्याक पळोवया कशें जाता खेळचे म्हणून बिकॉज सकाळ दुखून बसून वाजून न्हू लायक एक नमून स्टॅग्नेशन आयिल्लें उरता सो भायर वचून कंटिन्युअस 1 hour आराम खेळ न्हू कोर न्हू वापस वाचचे बस आशिल्लें हांव पयलें सो इट वूड रिलीफ युअर मायंड फॉर अ बीट सो तें एक बेनिफीट आशिल्लें. एंड सम पीपल ऑल्सो परस्यू एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीज लेट्स से म्हाका बीन स्टॉक मार्केटान बेगीन मन चड आशिल्लें पयले दवरून घेवन सो हांव जनरली एक पण स्टॉक्स खंयची बरें आसाची ना की ताजी तशी व्हिडिओज कशें स्टॉक मार्केट कशें काम करता बिकॉज आमकां इंटरमिडिएट स्टेजार पासून घेवन स्टॉक मार्केटा बद्दल आयडिया उरना फायनल्सान मेन आयडिया येता आमकां स्टॉक मार्केटा बद्दल सो इंटरमिडिएट टायमार तुका क्युरियोसिटी आशिल्ली कशें काम करता म्हणून सो तें हांव बेगीनशें पळयचें बसता आशिल्लें एक पण टायम आसतना सो दॅट बेगीनशें मायंड फ्री अप जावं म्हणून बिकॉज सकाळ देखून सांज पासून घेवन रात्री पासून घेवन बुक्स घेवन बसल्यार वाजील बी बोडा वच नाशिल्लें लायक इट्स लायक रिडींग फॉर नथींग सो ताकाच बेगीनशें सायड एक्टिविटीज करया म्हणून ते आवट करता आशिल्लें हांव बेगीनशें. सो लायक एक्चुअली तुमगेले हॉबी मस्त हेल्पफुल आसा एक रिती तुमगेले हें जाता आशिल्लें सो एक स्ट्रेस बस्टर करता आशिल्लें एज वेल एज एक नमुने फिनान्स सेक्टराचे स्टॉक मार्केटा बग्गे आसा तातूंत तुमगेले आनीक नॉलेज इनसायट्स घेवचे खुशी जाल्ले जनरली केले हॉबीज म्हणल्यार आराम हें करता बट लायक एक नमुने युनीक आसा खुशी येता खुशी तशी. मागीर तुमगेल्या विंगड फायनल्स एग्जामा वेळा येतना जनरली आमकां कसन भयंक करता म्हळ्यार एग्जामाक लास्ट 1.5 day म्हणटना आनी फायच एग्जाम आज एग्जाम बरोवन येता फायच एग्जामाक कशें वाजूचे एक फायच एग्जामा बग्गे आमी कशें करका एक आयच एग्जामा टेन्शन आसता आज कशें कल्ला की ना म्हूण जनरली आमगेल्या मनांत एक द्वंद्व आसता सो विंगडान लायक करूनासलो आमी लायक करूनासलो आमी कशें कल्ला हें कल्ला तेक मायंडसान तूं एकदम क्वेश्चन्स आसता प्लस एज वेल एज फायच एग्जामा वाजूका म्हणून एक टेन्शन आसता सो त्या दोन्ही तुमगेल्या मनान तूं त्या जनरली सगळ्याले मना येता बट त्या तुमी कशी टॅकल केल्या. CN करता आशिल्लें मागीर पोर्शन्स रियली हॅक्टीक उरता सो कवरींग द होल पोर्शन ऑफ अ सिंगल सब्जेक्ट इन 1.5 days मस्त डिफिकल्ट जाता एक पण सो हियर कम्स रिविजन इन हँड सो एक सब्जेक्टाचे कितलें रिविजन जाता पळय तितलें बरें बिकॉज यू कॅन नो वेर यू आर वीक एट सो तुमकां लास्ट डे आसता एग्जामाचे आय मीन 1.5 days तुम्ही क्लियरली तेची एरियान तू इंट्रोस्पेक्ट करून घेऊन तेची एरिया बेगीनशी टायटनिंग करचे ट्राय करीत सो दॅट एग्जामांत इन केस त्या फील्ड आयल्या बीची यू कॅन अटेम्प्ट द फील्ड ते अटेम्प्ट रिलेटेड ओके अँड फॉर रिविजन इट्स बेटर दॅट सायड नोट्स करून वचचे बिकॉज इन्स्टिट्यूट मटेरियल्स लास्ट 1.5 day वाचचे बसल्यार ते लायक कवर करचे जायना एस्पेशली फॉर फायनल्स फॉर इंटरमिडिएट बी सेम केस बट फॉर फायनल्स इट इज टू मच सो सायड नोट्स इफ पॉसिबल सायड फॅकल्टी नोट्स मेळटा हांव इन्कम टॅक्साक CA बनवर बरोवन स्टडी मटेरियल घेतले आशिल्ले सो इट वॉज अ होल कन्सायज ऑफ आमगेले इन्स्टिट्यूटात 4 मटेरियल आसले तागे सिंगल मटेरियलान तू फुल पोर्शन कवर जालें म्हाका सो म्हाका 1.5 days तें एक बेनिफिट जालें बाकी सब्जेक्टांनी सेम केस हांव कसं करचें म्हळ्यार वाचता आसतनाची थियरी सब्जेक्ट आसल्यार अंडरलायन करून सोडची बट इन केस प्रॅक्टिकल सब्जेक्ट आसल्यार टेलिग्राम ना युट्यूबर कोणा तरीची नोट्स शेअर केले उरल्यार तांगेले समरी नोट्स ते रेफर करचे सपोज समरी नोट्सान खंयचे पॉयंट अर्ज जाले नावे त्या पॉयंटाक मेन इन्स्टिट्यूट मटेरियलान जस्ट रेफर करचे कसं आसा प्रोविजन म्हणून रेफर करचे आशिल्ले अँड कमिंग टू एग्जाम डेज
आता एक एक्झाम बघितल्यानंतर मेन इश्यू कसा करता की मी चोडू तुगेले एक्झाम कशे जाले बरे जाले की ना मिगेले अशें जाले ओ हांव त्या फील्ड मिस केले हांव पर्सनली कसं कशें म्हणून हांव टू अवॉइड करचें एक्झाम जाले तशीची हा हाय बाय एक्झाम कशे जाले अडना अशें करचें सिंपल रूम हांवें बसचें गपचूप पेपर काडचे सायड दवरचे पेपर रेफर बी करचें जावत ना बिकॉज इट इज गॉन एक्झाम जाले एक्झाम बोर ना जाले एक्झाम कंप्लीट आता नेक्स्ट कॉन्संट्रेट करया म्हणून यावचे एक अर्ध तास ना एक तास एक सांचे नीच काडचे सो दॅट मायंड बेगीन फ्रेश अप जावं म्हणून न्हू तें जाले नंतर नेक्स्ट सब्जेक्ट खंयचे वाचचे बसचे बिकॉज हांव कशी प्लॅन केलो आसली अशें वाच का म्हणून हे मटेरियल रेफर करता म्हाका गोत उरशिल्लें सो आय नो दॅट कितलो टायम जावं म्हाका कवर करचें म्हाका गोत आशिल्लें सो हांव एक सांचे नीट काडून घेवन वाचचे बसशिल्लें सो म्हाका सफिशियंट टायम पावतले कवर करचे हेडी सिलेबस एक पण ओके त्या लायक सो तुम्ही म्हणचे प्रकार बायगॉन इज बायगॉन गेल्लें तें विसरून सोडका आनी आयज खंयचें आसा ताजे बग्गे आमी कॉन्सन्ट्रेट करका आनी तांत कितले येता तांत आमी जाल्ले तितले एफर्ट्स करका सो दॅट्स द वन थिंग मोटो तुमगेल प्रकार नायस मागीर आमी विंगड ह्या करचें म्हणल्यार सो एक नमुने सगळे CA कोर्सेस म्हणटाना केलो पाटी फॅमिली प्रेशर्स आनी आसता जनरली तो CA करता कसं करता सो मल्टिपल टायप्स ऑफ क्वेश्चन्स आनी आसता त्यात तसल क्वेश्चन्स आनी असल्यार तुमी कशें टॅकल करतले एक तुमगे घरकडचे कशें टॅकल करतलेची घरकड आनू अम्मा दोन लोक मस्त चिल्ल त्या विशयांत तांकां गोत्सा की हांव करता म्हणून गोत्सा पयलीं दवर घेवची बिकॉज ऑफ माय PUC एंड 10th सो तांकां गोत्सा की हो करता हागे मस्त लक्ष दिवका म्हणना ही कॅन लुक आफ्टर हिम म्हणून तांकां गोत आसा क्लियर जावन सो म्हाका अन्नार आनी अम्मा लिटल टेन्शन नाशिल्लें बट रिलेटिव्साक सुमार रिलेटिव्स म्हाका बँकिंग ट्राय कर सायडान तूं BCom कसल्याक बिकॉज हांव BCom क्विट केल्लें म्हाका इतलें बेनिफिशियल दिसला म्हणून हांव BCom क्विट केलें सो BCom कसल्याक केलें ना म्हणून बेगीनशे प्रेशर येता तशें एक पंत बाकी विंगड एक्झाम्स बरे ट्राय कर म्हणून CA बस इन केस CA जालें कसं करता ते पुरा म्हाका प्रोसेस पुरो एक पंत येता बिकॉज CA इज अ डिफिकल्ट कोर्स पुरा लोकांक क्लियर कर जायना म्हटलो गोत उरता एंड दिस इज वॉट इज इम्पॉर्टंट बिकॉज सी पीपल विल लुक डाउन ऑन यू sometimes correct so हे पॉइंटर इट्स अप टू अस टू मोटिवेट अवरसेल्फ बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आमकां आमीच आमकां आनी कोणा हेल्प करचें ना उट्टू विशयांत सो इंटरनल मोटिवेशन मेन जाता ह्या टायमार सो म्हाका गोतशील दॅट हांव जाता मेगेल क्लियर जाता म्हाका गोत आशिल्लें म्हाका सो हांव तेजी सो आय वॉज नॉट गिवींग अ इयर टू दॅट मच सो म्हाका लेकील तशीची हांव करता गेलो म्हाका कसं म्हण येता तशी पूण क्लियर जालें ह्या टायमार लायक सो तेची तुमकां मोटिवेटिंग वर्ड्स असल्यार केन्ना भितर घेवका मोटिवेटिंग वर्ड्स डिमोटिवेटिंग वर्ड्स असल्यार त्या पपून सोडका जस्ट इतले गुड मोटो एक्चुअली लायफाक गुड लेसन सो खंडीत वीक्षकांक हाजे बग्गे मस्त यूज पडता सो मागीर तुमकां घरकडच्याला बिकॉज तुमी घरा दुखून दूर आशिल्ल्याची हांगा आशिल्ल्याची सो जनरली त्या एक नमुने आसता घरकडच्यांक हुस्क आसता सो कशी करताची तुमी म्हणले की तुमकां ल्हान म्हाका शिकवणे विशयान तूं टेन्शन नाशिल्लें बट अदर दॅन दॅट तुमी कशी मॅनेज करतले लायक तुमकां हांगा एकल्यान आसून शिकून एग्जाम करच्या दिवच्या जनरली सकडाले वट्टू तांकां ल्हान अम्मा लागीं आसताची सपोर्ट सिस्टम्स आसता बट तुमकां ल्हान अम्मा ते दूर आशिल्ल्याची तुमी हांगा आशिल्ल्याची सो तुमकां स्टडीज मॅनेज करता आशिल्लें प्लस तुमकां PG आशिल्लें म्हणटना तुमकां विंगड थिंग्स मॅनेज करता आशिल्लें जनरली त्या टायमार तुमी कशी मॅनेज करतलेची म्हाका लायक जनरली आय हॅड आयडिया दॅट म्हाका कितलो टायम म्हगेले पर्सनल थिंग्स जावं लायक लेट्स से वस्तू म्हणटा जेवं बिकॉज हांव PG उरता आशिल्लें सो ताक्का हाक्का म्हणून सो म्हाका पहिले प्लॅन कशें प्लॅन म्हाका लायक हॅबीट मेगेल एक सो फ्युचर प्लॅनिंग आत्तां कोण सोड्या म्हणून सो म्हाका हे दिवसांत हे टायमार हांव हे काम करता सो हांव एक प्लॅन करतलो क्लियर जावन आनी कमिंग टू मोटिवेशन म्हाका इंटरमिडिएट आनी जी फाउंडेशन टायमार सेल्फ मोटिवेशन मेन आशिल्लें बिकॉज आय हॅड नो वन एल्स आनी मेगेल फ्रेंड्स बी म्हाका सपोर्ट आशिल्ले एक्चुअली पळोवचें गेल्यार PG रूममेट्स आसा पळय म्हाका एक्चुअली पुरा फेजान तूं विंगड PG तूं बरे रूममेट्स मेळ्ळे म्हाका सो दे वर रियली सपोर्टिव्ह त्या टायमार आनी त्या टायमार अम्मा कण हांव डेली एक अराउंड दिवस कॉल करत आशिल्लो बिकॉज अम्मा कण बी मस्त उलयना अम्मा कण लागीं एक तास गटले उलयला आसता एक्झाम वाचता आसतना बी सो ते बी म्हाका मातशें हेल्पफूल जालें सो दॅट फारनेस इतलें फील जालें ना म्हाका घरा दुखून दूर आसा म्हणून सो ते बी आनी मागीर कमिंग टू फायनल डेज म्हाका म्हगेलो प्रिंसिपल मस्ट हेल्पफूल बिकॉज ही इज इन टू टीचिंग फील्ड सो ताका गोत्सा दॅट कशी जाता एंड ही हॅज ऑल्सो क्लियर CA बाय द वे सो ही ऑल्सो नोज कितलो कश्ट आसा कोर्स काही सपोर्ट जावपा पडटा काही हेल्प करता सो त्या पुरा फेजार म्हाका सरान हेल्प केला आसता त्या टायमार सरान म्हगेलें तशी तुमकां हें आतां CA जाल्ल्या प्रत्येक जाल्ल्या सो मुखा वयले तुमगेले प्लॅन्स कस कसन आसा आतां हांव एज प्लॅन्ड
फुल टाइम टीचिंग करता प्लॅन आसा म्हाका. ओके. सो डिपेंड्स अँड सायड बाय सायड मागीर सरा अंडर बी काम करता डेली बेसिसारी. सो बिकॉज सर कोचिंगात आसा आय मीन टिचिंगात आसा. सो म्हाका बी बेगीनशें मेळटा. सो अकाउंट्स कंप्लिटली हांव हँडल करता फाउंडेशनाचे एक कॉलेज टायप वर्षीची. सो टिचिंगान हांव फुल टाइम करता मागीर फ्युचर प्लॅन्स. बट सायड बाय सायड सराल प्रॅक्टिसान बेगीनशें हेल्प करचे जाल्यार म्हगेलें काम बिकॉज आय हॅव एक्सपर्टायज बिकॉज आर्टिकलशीप तागे अंडर केल्लें हांवें. सो म्हाका गोत आसा फर्म कशें काम करता कशें कितें म्हणून बिकॉज हांव बी सिनियर आतां ऑफिसान. सो एज अ फर्म ग्रोस म्हगेली रिस्पॉन्सिबिलिटी चडटा फर्मान बी. सायड बाय सायड टिचिंगान बी हांव फुल सगळें हँडल करता. सो दोन लायफान तुमी जेतकी ट्राय करता पळोवच्यात वता वताच. सो ताका खंडीत ऑल द बेस्ट सांगता. सो लायक फ्युचर जो तुमकां. सो मागीर तुमकां विंगड टिचिंगाक तुमी येताची म्हणून म्हणालेच. सो एकच वेळा आमी CA साधक सिरीज पळयता आसता चेडूं आसताची एक तांकां ल्हान आसताची तांकां खंयचे एक कशें मार्गदर्शन जावका म्हण जाल्यार तांणी तुमकां केन्नाय कॉन्टॅक्ट करचें म्हण जाल्यार खंडीत करयता. ओके. तुमी ताका खंयचे तांणी कशी तुमकां रीच आउट करयता. ओके. म्हाका म्हगेलो WhatsApp नंबर जावं नोट करून घेता. इट्स 6361038175. ह्या WhatsApp नंबर तुमी जस्ट एक हाय मेसेज करून तुमगे इश्यू बरोवंक जाल्यार हांव तुमकां एक कॉल नावे WhatsApp मेसेज बेगीनशें जनरली बिजी उरल्यार WhatsApp मेसेज रिप्लाय करता नाजाल्यार कॉल करून तुमगेल्या उलयता. अशें कांय इश्यू ना बिकॉज गायडींग स्टुडंट्स इज द मेन थिंग वॉट आय एम इन टू नाव. सो म्हाका इतलें कांय प्रॉब्लेम जायना त्या विशयान. मस्त खुशी जाल्ल्या. सो एक मुखावेल कोणाक चेडवांक सुरेखाची ह्या CA साधक प्रोग्रामाची मस्त्यान हेल्प करतास की फुडें एक नंबर हेजिटेशन आसतशिल्लें लायक CA जाल्यार चेडवां लागी CA पास जाल्यार लागी एक CA फेल जाल्यार लागी कशें निमगुच्या तांणी कसं लेखता की CA पास जाल्यार तो वगी काम सोदून वता. सो तांणी हाता मेळना. सो फेल जाल्यार लागी वचून निमगुच्या काही समजायना. सो एक नंबर एक हेजिटेशन्स आसता. सो बट ह्या एक कार्यक्रमान तूं कशें तसून म्हणारे चेडवांक दोन्ही फेजेस ऑफ लायफ दोन्ही कळतास. लायक पास येतलें मनशाले स्टोरीज तांणी शेअर करताची फेल जालेले मनशां तांणी स्टोरीज सांगता. सो त्या फेजा देखून ह्या फेजा कशें येवचें म्हणून तुमी सांगिल्लें आसा जी. सो त्या प्रती एक आयकतना दिसता की सो एक जनांक ओके एक आयकुच्या हांगा एक वाहिनी आसा. सो एक चॅनल आसा सो दॅट कोरका कशी मार्गदर्शन कशी म्हणून फ्री मेळटा चांग रितीर मेळटा. सो ह्या पुरा पळयतना दिसता की ह्या एक प्रोग्राम लायक करती कंडक्ट केलेलो आसा. सो तशें तुमी येवन ह्या प्रोग्रामांत येवन लायक करून तुमकां संदर्शन दिवन चांग रितीर मार्गदर्शन दिलेलें आसा. सो ह्या विक्षकांक हांव खंडीत ह्या मस्त हेल्प पडटा म्हूण हांव लेखता. सो तशीच हाजे खातीर ह्या आमगेल्या कार्यक्रमाक आयिल्ल्या CA वेंकटेश प्रभूक हांव हृदयपूर्वक धन्यवाद सांगता. थँक्यू. तशीच आनी ह्या तांकां कोणाकय ह्या वाहिनी देखून कोणाकय धन्यवाद सांगचें म्हणल्यार तुमी सांगीत. फर्स्ट ऑफ ऑल अन्नाक आनी म्हाका थँक्यू सांगू का बिकॉज तांणी त्या टायमार डायर करून म्हाका इतलें कश्टा कोसा घालें बिकॉज कशेंच की म्हणल्यार सायडाच लायक दोज वर अराउंड यू विल ट्राय टू पुट यू डावन ते मस्त कश्टा कोर्स नाका उगीची BCom करून MCom करून MBA करीत कसले उगीची लायफ इतलें बिकॉज सुमार लोकांक क्लियर जायना 10 years जाल्यार बी क्लियर जायना पूण सुमार लोकांक अम्माक आनी अन्नाक डिमोटिवेट केल्लो आसा त्या टायमार. बट तांणी चिल्लाशिल्ली मित्र तूं वच मरे तूं कर तूं जाता तूं ट्राय कर पळोवया कशेंच की म्हूण हांव आसा पण म्हाका ताणें अन्नान तें भरवस दिलो आसा त्या टायमार. सो तांकां एक व्हडले थँक्यू फर्स्ट ऑफ ऑल. अँड कमिंग टू द नेक्स्ट म्हगेले लायफांत मेळ्ळे पुरा फॅकल्टीज बिकॉज समवॉट दे हॅव मेड मी इन टू वॉट आय एम टुडे. सो तांणी म्हाका वॅल्यू सुद्दां सांगूंक ऍड केला आसा म्हगेल्यान तातूंत. आनी म्हगेले फ्रेंड्स टील नो कोणा म्हाका फ्रेंड्स सर्कल कितलें बरें मेळ्ळें की म्हळ्यार चडतो फ्रेंड सपोर्टीव आशिल्ले म्हगेले लक्काक. आनी थर्डली म्हगेले प्रिंसिपल CA सोनी शेट्टीकर बिकॉज he was there for me when no one was there sometimes. So he was a guiding factor for me to pursue it more and coming to teaching field also and coming to CA course also. So he was a main thing. So yeah, these many people. Okay, so ऐकून मस्त खुशी जाल्लो आसा. सो ह्या आमगेल्या प्रोग्राम पळयत आशिल्ले सगळे विक्षकांक हांव धन्यवाद सांगता. आनी आज आमगेले ओटी येवन आमकां इतलें लायक मार्गदर्शन दिलेलें जाल्यार वेंकटेश प्रभूके हांव मस्त हृदयपूर्वक धन्यवाद सांगता. तशीच ह्या प्रोग्राम पळोवन तुमी खंयचेय तुमकां वॅल्युएबल इनसायट्स मेळ्ळा म्हण जाल्यार खंडीत तुमी ह्या प्रोग्रामाक लायक कराची. तशीच आनी कोणी विंगड शिकताची म्हण जाल्यार तांकां चेडवांक मार्गदर्शन दिवच्याक ह्या हेल्प तुमी तुमी शेअर कराची. तशीच ह्या चॅनलाक तुमी सबस्क्रायब करून आनीक विश्व कोंकणी चॅनलाच्या वीक्षणेक तुमी मस्त हेल्प करता म्हूण हांव निमून घेता. धन्यवाद.